पेडणे नगरपालिका वाठारांत ओल्या आणि सुक्या कोयराच्या संदर्भात कोयर व्यवस्थापन खात्यान लोकजागृताय निर्माण करपाक सुरवात केल्या। फुडाराक रिजेक्ट तसोच इलेक्ट्रॉनिक कोयर लेगीत एकठांय करपाक सुरवात करपाच्यो आसात अशी म्हायती मेळटा। वेगवेगळ्या तरेचो कोयर कशे तरेन एकठांय करप हाचेर पेडणे नगरपालिकेच्या वरवीं कार्यावळीक सुरवात केल्ली आसा। ह्या वेळार नगराध्यक्ष माधव सिनाय देसाय, उपाध्यक्ष तृप्ती सावळ देसाय आनी हेर नगरसेवक हाजीर आशिल्ले। एक अवेरनेस करपाक की कचरो कसो एकठांय करप वेगळो वेगळो तरेचो। सध्या आमी जे कितें करतात म्हणजे सध्या आमचे हांगा चलता ते फक्त ड्राय आनी वेट अशे दोनूच तरेन करतात। हाज्या मुखार आनीकूय वेगळे वेगळे आसतले जे रिजेक्ट वेस्ट आसतले, इलेक्ट्रॉनीक वेस्ट हे सगळे सेपरेट करप। तातूंतल्यान कितें जातलें की कचरो सगळो वेगळो जातलो, वेगळो जातलो आनी ते ताज्या बद्दल जे कितें वेगळे वेगळे करपाचें आसा ते कचऱ्याचे विल्हेवाट लावपाची आसा ती व्यवस्थितपणान जातली। नाल्यार कितें जाता सगळो कचरो एकी कडेन येतकच तो परत सगळो एकठांय वेगळो करपाक तातूंत परत त्रास आसा, परत आनीक मनीस घेवचे पडटा। ताका लागून अवेरनेस करतात की आमच्या मार्फत नगरपालिकेच्या मार्फत प्रत्येक आता ते बाजारात सगळ्यांक ती भोंवतली पेडण्यात तांचो एक प्रोग्राम आसा की सगळ्या बरोबर भोंवन सगळ्यांक अवेरनेस करप की कचरो कसो एकठांय करप, कसो दवरप आनी कसो तांकां दिवप, तो भायर उडोवप ना।